हरे कृष्णा सगळ्यांक श्री कृष्ण लीला म्हणले पेजान तुका स्वागत. तांतनी केलेलं चुकी विंगड जनार मात्तेर घालनु कसले कळनातील वरी भोंवच्याक आशिल्ले एक स्किल्लस ना ते आशिल्ले ಸ್ವಲ್ಪ जन आमगेले सोसायटींतूय आसत. तशी आशिल्ले एक जनाल काणयत आज हांव तुमकां सांगून दिवचावतस. एक गांव थंयचे एक व्यारेलत श्रीनाथू म्हणल मनीशू तशीची नारायणू म्हणल मनीशू ते गांवतुले एक पॉलिटिकल पार्टीचे मेंबरत. श्रीनाथाल इतला सुकून केदनाय केळें गडाय दिसना आशिरत जाता तदना श्रीनाथ लेखता हे कोण म्हणून हांव सोदून काडकनवे म्हणून. तशी एक दिवस रात्री न्हिदना अशी बसता टॉर्च आतां एक बड्डो सकट दवरनो एकड्यांनी पूण राबिल वेळारी कोणकी एकलो येता उगूर पेस्कतीनी केळें गडाई कट्ट करता आनी वत्त म्हणटना कई श्रीनाथ धांवन वचून ताका मात्ते एक बड्डेनी एक पेट्ट घालता आनी उग्गी टॉर्च ऑन करून ताका थंडा मान पळयतना ताका आश्चर्य जावं वता. लागीं घराचो नारायणू आमगेलो पॉलिटिकल पार्टी मेंबर उग्गी श्रीनाथ निमगीता तूं कळ शिकना रे तुका अशी खांपून जीवन काडूक तूं कितले मर्यादशीर मनीस हे गांवांत तूं म्हूण निमगीतना नारायणू श्रीनाथाला निमगुचे सुरू करता. पळय तुका मर्याद ना तुका हे गांवांत तूं इतले प्रियंकर जावन आशिल्ले एक मनीस हांव म्हाका बड्डेन मारूक तूं कळ शिकना हांवें हे शब्द सकाळ आयकून सुत्त आशिल्ले जन सगळे उठोन येता अशी थंय येवन पळयतना नारायणू ओड्डोडांनी उलयता श्रीनाथा लागीं जन धांवन येवन नारायणाला निमगीता कसले निमगीता थंय तो नारायण सांगता भई हाणे म्हाका हे बड्डेन म्हणजे मात्ते मारले टॉर्च काण मिगल थंडा मारले रात्री म्हूण सका सांगता. थंय जन सगळी श्रीनाथाला निमगीताची वय तूं कसं अशी करचें ह्यो आमकां कितले गती आशिल्ले आमकां कितले उपकार करचे एक मनीस नारायणू हे नारायणा तूं अशी करूनच जेशील नवें सका सांगून सुत्तू कडवलेले जनय श्रीनाथाक उल्लचा सुरू करताची. ताचे मध्ये श्रीनाथ सांगतस तुम्ही हे नारायणाला निमगी येची कसला यो हे रात्री मेगेल इतला येल म्हूण निमगी येची आनी कसला केदनाय मेगेल कळ्यां गडाय कांपून वची म्हूण निमगी येची म्हूण सांगतस जाल्यार श्रीनाथान सांगचे कोणेय आयकनाची. अशी सगळ्यांनी श्रीनाथन कसं की व्हडले चुकी केल्ले वरी उल्लचाक सूर केल्ले म्हणटना श्रीनाथू आलोचन करता हांव केलेले चुकी चल्ले बाबा म्हणून. तशें सगळ्यांकय समाधान कोण पेटाच्या की तरी नारायणा लागीं सॉरी सांगूक जाता श्रीनाथाक. आमगेल मध्ये चले मस्त नारायण श्रीनाथ असाची नाव वेरूपೈ एक समेर विंगड आसू पूर म्हणोची हांव आतां चुकी केल्लें म्हूण गोत्तस जाल्यारी ते विंगड एक जनाले मात्तेर घालूंक पळत ते एक स्किल्लस नवा चुकी करना तिलाक हांव चुकी करनी म्हणून सांगूक सोणा अशी निशब्द कोण दवरूक जावचे ते एक स्किल्ल. तशें आशिल्ल्या जनांनी मन वर्ग जाल्लें एक कार्यस निशब्द जावन ಸ್ವಲ್ಪ काल तुमकां बसोचें जगत आसतलें जाल्यार केदनाकय तें जेवचें ना. नारायणाक कम्फर्टेबल जावन आशिल्लें ते गांवांत ताणें चुकी करतना ते चुकी न्हय म्हणून ताका सुद्दां आशिल्ले जन सांगलास पुरो जाल्यार ते गांवचे भायर एक लोकच नवे ते लोकांत ते सोसायटींत श्रीनाथूय नारायणूय इक्वली इम्पॉर्टंट जावन आशिल्ले जन थंय तेदना ते जनांनी पळोवचें चुकी कोण केल्ले सम कोण केल्ले म्हणत ते देखून केदनाकय एक जनाक निशब्द जावन बसोच्याक कोणेय लेखची नाका. ते राती दीस जत्तनाकय ते सुत्तू कुडवल ते 10-15 जन आसा नवे तांणी ते गांवचे सर्व जनांगे लागीं कळनातील जनांगे लागीं सगळे थंय वचून सांगू पुरोंची खाली श्रीनाथान तशी केल्ले काल श्रीनाथान शिकेल्ले म्हणून अशें अपवाद सांगची जनांनी आलोचन करक जाल्यार एक कार्य आसा. तुम्ही तुमगेले लायका कितेली तुमकां गूण मेळूं कितेली म्हळ्यार नारायणा सपोर्ट केले म्हूण जाल्यार सगळ्यांकय गूण आसा श्रीनाथाक सपोर्ट केले म्हणून कसलेय मेळूं वचना ते मनावेले जनत नातल्यार तशी आलोचन करचे जन नारायणाक सपोर्ट केलेले जन तांणी अशें अपवाद सांगतना आलोचन करक जाल्लें एक कार्य आसा. ते सोसायटींत श्रीनाथान भोगचे एक लॉनलीनस 4 जन आशिल्ले घरांत 3 जन एक आनी 1 जन विंगड जेतना बग्गूक जाल्यार ते एक फिलिंग्स 10 जन आशिल्ले एक सोसायटींत 9 जन ओट्ट आनी 1 जन विंगड जावन वतन आशिल्ले एक फिलिंग्स. तशीच 100 जन आशिल्ले एक सोसायटींत एकलो विंगड आनी 99 जन विंगड जावन आसतना ते एकल्यान भोगचे ते फिलिंग्स ते बग्गूक जेवचे ते श्रीनाथाल म्हण तुमी मना ओर्नू जावका कोळणुकी कळना शिकी आमगेल सुत्त आशिल्ले कोणाकय आमगे निमित्तान असल एक फिलिंग्स बग्गू आशिल्लो अवसर येनाशी रब्बो म्हणून आमकां प्रार्थना करया. तशीच आमगेल मध्ये कोणाची हे एक फिलिंग्स एलोनलीनेस म्हळ्यार हे फिलिंग्स भोगची जन आसत जाल्यार तुमी एकले न्हय हांव तुमगेलो ओट्ट आसा म्हणून सांगू आशिल्लें एक मन नातल्यार धैर्य आमकां दिवच्या कितें आमकां देवा लागीं प्रार्थना करया. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु.